एसआयटीन सबमिट केलो रिपोर्ट म्हणून आमकां सीएमान एक 6 ते 8 म्हयने म्हणून पयलीं सांगले. आमकां जी म्हायती मेळ्ळी की एसआयटीच्यो प्रॉपर्टी मार्केटान विकपाक भोंवता आनी हे काम मंत्रीच करता. आमकां ही म्हायती मेळ्ळी की भारतीय जनता पार्टीचेच कांय आमदार आसा जाणी आसागांव सारख्या जाग्यांचे जमनी विकत घेतल्या, ज्याचे पेपर आमचे कडेन आसा. आनी हे करपा खातीर आय एम टोल्ड दॅट की हे चार जे मेन 4-5 जे मेन एक्युज्ड आशिल्ले तांकां ईडी अंडर अरेस्ट केले आनी मागीर हे धंदे चलयले म्हणून. This is something which is very serious, and this is a very serious allegation I'm making on the basis of the files that I have received in last few days. हे जे SIT चे जे properties आसा, SIT has become another mode of extortion of the genuine Goan owners. आज काय ओनर्स आसा तांचे जमनी सरकार म्हणटा कायदो हाडला की आमकां तुमी कितें करतले त्या जमनीचे, त्यो तुम्ही प्रोटेक्ट करपाक जाय, की तुमकां घेवपाच्यो न्ही. फाल्यां 100 वर्सांनी जर तांचो कोणी हेर आयलो आनी आपल्याक ती जमीन जाय म्हणून सांगल्यार तातूंत भितर कायद्यान काय ऑप्शन ना टू गेट दॅट जमीन बॅक. आज प्रोबेबली ते पोर्चुगलाक आसा, UK आसा, खंय आसत, हांगा येवंक मेळना तांकां आसत. हाजो अर्थ दॅट डज नॉट गिव यू रायट टू असप दोज लँड्स and ultimately sell them to the real estate lobby. SIT च्या प्रॉपर्टी हांव विथ प्रूफ सांगपाक शकता. गरज पडली जाल्यार तुमकांय डॉक्युमेंट आमी ते दितले. तातल्यान दिसून येता की MLAs who are involved and there are some मंत्री जे इन्वॉल्वड आसा SIT च्या प्रॉपर्टी सेल करपाक आनी परचेस करपाक. This is nothing short of huge level of corruption. Land grabbing is earlier was limited to criminals who have been arrested. Now the government itself has become land grabber for sure.